ओके सर काल रेंट बायक आनी रेंट कार असोसिएशन डायरेक्टराक मेळ्ळे. ते म्हणटा की कांय टुरिस्ट रेंट बायक आनी रेंट कार असोसिएशन डायरेक्टराक मेळ्ळे. ते म्हणटा कांय टुरिस्ट गोंयांत येता आनी ट्रॅफिक वायलेशन करताना वता. ते गेले उपरांत ऑनलायन फायनी ते ओनरांक येता आनी तांकां फायनी भरच्यो पडटा त्यो. रेंट बायक 1,500 सायन आसा न्हू ते लेट मेळटा. AI sign so कितें तरी उपाय काडचो म्हणटा. I know there is a problem. We are solving that problem. Understood me? I have identified that it is a problem and it causes a problem for everyone. So we are coming out with a solution. आणि जो स्पीड गव्हर्नन्स म्हणटा ते तो जर कितें तांकां हें मेळत जाल्यार तो तेजे खातीर ते म्हणटा गाडयेक प्रॉब्लम जाता आनी कितें जाता म्हणटा ते कारण तेजी स्पीड लिमीट एक आसता. हेच्याचेर लॉक जाता. केन्ना केन्ना ते म्हणटा डायरेक्ट स्पीड ड्रॉप जाता तेजे लागून. अरे एक व दोन असले जाल्यार सगळे जाल्ल्या भाशेन ते करता. सारखे चलता ते कोणूच उलयना न्हू. It has become, everything has become a problem. If you think that way, then it looks like there is no solution. It is not the case at all. Everything has a solution. व्यवस्थितपणे सगळे सॉल्व जातले. आय विल लुक इनटू दिस इश्यूज. इवन ते म्हणटा की टुडे इटसेल्फ आय विल स्पीक टू माय डायरेक्टर. इवन ते म्हणटा GPS ट्रॅकर तो बसोवंक लायलो. ते GPS ट्रॅकर तेंच्यांनी बसयलो म्हणटा. पूण मागीर आतां सारको चलना म्हणटा. पूण ते आतां एजन्सी कोण आहा पळय ते आतां गोंयांत ना म्हणटा. पूण कोणाक रिफर करप काय म्हणटा. पयले ते सांगताले आमी फकत 2 एजन्सी कडेन वच म्हणटा म्हणून. मागीर आमी ओपन केलें जाय ते कडेन वचा. ते म्हणटा इतले रेटा मेळटा इतले रेटा मेळटा. सोय मेळटा आतां घेया सोय. आतां ते सोय घेता आनी सांगता हो चलना उमकें ना. दोशे वाटेन ते कंप्लेन करता. दीस शोज दॅट द इंटेन्शन इज नॉट रायट. एक्चुअली आतां आमी मिटर घातलेले. कोण यूज करता मिटर सांग म्हाका. इवन 10% यूज करता. नॉट इवन 5% आर युजींग द मिटर. हायकोर्टान आदेश दिल्लो म्हूण एक बरी शिस्त उरोवन दी म्हूण घातलेले. आतां आमी सांगलां आतां पयर आतां हांव आयकलां तशें ते म्हणटा ना डिजिटली फेर आमकां मेळपा जाय. मोबायलार पडपा जाय. इतले तरी ते म्हणपा लागले आसा. आय एम हॅपी. वॉट डज इट मीन. द नोटिफायड रेट्स पॉयंट टू पॉयंट उमके चार्ज जातले म्हणल्यार तेजें मिनींग कितें. मिनींग सादो. इट इज एक्चुअली एप्लिकेशन ऑफ टेक्नॉलॉजी टू नो दॅट. आनी एप बेस्ड टॅक्सी म्हणल्यार इट इज द सेम थिंग बेजिकली. सो they somehow they don't like the word app only म्हणून ते म्हणटा आतां डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर हेजेर फेर येयल्यार पुरो म्हणटात ते सारके पॉयंट टू पॉयंट कस्टमराक व्हडले पुरो. बिकॉज यू कॅनॉट चेंज दॅट नो वॉट कम्स ऑन द फोन. सो इट इज अ गुड प्रोपोजिशन. इफ यू डोंट वॉन्ट इट टू बी कॉल्ड एप विल नॉट कॉल इट एप. ते भाशेन करपा वी आर इन टॉक्स विथ द ऑफिशियल्स. माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन हांवें डिस्कस केल्ले आसा. वील बी कमिंग आउट विथ दोन्ही वन एंड द सेम न्हू सर. एप आणि दोन्ही वन एंड द सेम. पण तांकां ते उतर एप म्हणल्यार नाका. मिनिस्टर यू सीन नो एप मीन्स कितें जाता ते सारके. Goa miles and taxi issues are rising from tourists that the taxi drivers are arresting them or Goa miles. So what steps will be taken by the department? See, the very fact that today they have 5,000 cars, Goa miles, it shows that it is working. App-based taxi is working. And all these 5,000 drivers are not only driving only tourists, they are driving local people. थोडे कडेन ट्रान्सपोर्टूच आसना. एपार गेलो जाणटो सुद्दां कोण आसा जाल्यार ते भुरग्यांक सांगता मातशें टॅक्सी आहा पळय टॅक्सी येता. हें तांकां नाका न्ही. मागीर कितें करपाचें. वी कॅनॉट फोर्स इट डावन द थ्रोट in such a harsh manner. So we are thinking what is the best way out. That's why it is taking a little time. So but tourists are getting scared about this Goa miles because a lot of incident had coming these days. But एक व्हिडिओ व्हायरल जालो एक टुरिस्टांक चलोन वयचे पडटा खूब. Yeah, they are getting scared. Goa miles is scared of Goa taxi. Even to that problem, I had given them a solution. We will do something called geofencing. तुम्ही म्हणटात ते ड्रॉप करपाक येता तेन्ना तुमचे भाडे घेवन वयता तशें जावपाक नाका म्हणून जिओ फेन्सिंग करपाक जाता. बट अ कस्टमर स्टेईंग इन एनी हॉटेल should have the freedom go to his phone and if you invite a taxi on app it should be available. This is at every international destination. It is happening in every state. So why should the same thing not be allowed in Goa. म्हाका हेजी समजून मेळना. आणि तुमकां समजून चड आसपा जाय कितें जाता तें. दे शूड बेजिकली बी अ चेंज ऑफ एटिट्यूड तेंचे तर्फे. दे शूड स्टार्ट थिंकींग पॉझिटिव्हली. आनी आतां ट्युरिजम फुटफॉल जे इन्क्रीज जावपाचें आसा पत्ते तेन्ना आतां सिजन येयला. एवरीबडी वील गेट देर ट्रिप्स. वाय दे आर सो दीस आय डोंट नो.
But if they do and such videos become viral, तुम्ही आता सांगता तसे, it will go reverse gear again. So, but when the government is coming with a solution, because so many years are going past, right now the government had given the assurance If it was such a easy solution, other people would have solved it long back. Other governments would have done it long back. Honorable Chief Minister is on record. We are seized and आम्ही ते एकदाच cover करतो. We are in discussion. But your MLA is on the record saying that he's been fed up of the government is not able to solve such a small issue like a taxi. Michael Lubert gave a statement that day. See, if you look at his statement, please hear the whole video. What he says at the end of it. What he says at the end of the video. The fares should be available on the phone. It should be on a digital platform. And government notified rates, the customer should know. Suppose you travel from Mopa to Margao, Mopa to Kankod, how much it will cost you. That is the same thing what we are proposing. So, उलयला एक that video to मुद्दम आहे and conclusion end the digital platform आहे. I am also saying the same thing. So where there is difference? Only पहिले किती उलयतात ते you know Michael better than me, so I don't want to comment on that. How this issue will be solved, sir? The clashes between Goa Mails and Goan taxi drivers, how can be solved? It is not a question of clash. एक टाइमा थोडेशे टुरिस्ट आसतले. आता टुरिस्टांची संख्या वाढला. Goa is the preferred destination. We should not kill the goose which lays the golden egg. We all have to be balanced. आम्ही त्यांचेही थोडे ऐकपा जाय, तेणी आमचेही थोडे ऐकपा जाय. There has to be give and take. Some solution will come. Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant will come with a solution along with us. We are in discussion, as I told you. मी टॅक्सी लागून गोयचे नावूय घाण जाता न्हू भायर गेल्यार गोयचे नावूय घाण जाता हांवें म्हणटा तुका सांगपाची गरज आसा. म्हाज्या तोंडान उतरां घाल नाका. तुमकां बरी खबर आसा सगळें. ओके सर, आणि कांयच एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव आनी म्हाका don't forget this is organized by ASSOCHAM, which is an industrial body. Don't forget that it is organized along with Primus, their partners for this particular. What does it say? That agriculture should be built into an industry by having a good processing unit everywhere. Latham Pakshe Industrial Estate is specifically meant for a food park for processing what is available in Goa. So it is in the fitness of things that agriculture also should be developed with value addition as an industry. That's why they invited me. तुम्ही सगळेच ते दुसरे लेन्स घालून पळयल्या मागीर this one versus that one, please कर नाका असले. Sir, exemption on tax for the scrapping old vehicles.